गोमंतक गौड मराठा समाजाचेर सरकारान प्रमाणपत्रां दिवपाक बंदी घातल्या। ह्या निर्बंधाक लागून समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे बरेच लुकसाण जातले, तेन्ना सरकारान हे निर्बंध काढून उडोवचे अशी मागणी गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या। तशेंच हे सरकार एसटी समाजाच्या बऱ्या खातीर वावुरता जाल्यार राजकीय आरक्षण, आदिवासी भवन आनी हेर मागण्यो कित्याक पुराय जाल्ल्यो ना? गोमंतक गौड मराठा समाजाचो अध्यक्ष विश्वास गावडे विचारता। तुमच्यात हिम्मत आसा जाल्यार गोविंद गावडेन केल्ल्या आरोपांचेर स्पश्टीकरण दियात अशें आव्हानूय तांणी सरकाराक दिला। 2011 वर्सा एसटी महामंडळ आनी एसटी कमिशन स्थापन जाल्ले तेन्ना फाटल्या 6 वर्सांची बाता तुमी खंयच्या आदाराचेर मारतात म्हणूनय विश्वास विचारता। आणि जे आमच्या गोमंतक गौड मराठा समाजाक जो सर्टिफिकेट इश्यू न करचे म्हणून ऑर्डर केल्यात आणि अवघ्या 15 ते 8 दिसा भितर उठायकूच सेम ऑर्डर पास करतात। ह्या हितूंतल्यान कितें आमी सिद्ध करतात की हो सरकार आदिवासी समाजाक भिला। आमचे कार्य जे आसा ते नेटान चालू उरतले आणि गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या बांधवाक आणि उठा संघटनेचे आमचे जे कार्यकर्ते जे आसा, उठाचे कार्यकर्ते जे आसा, एसटीचे कार्यकर्ते आसात ते तळागाळांतल्यान काम करतले आणि जे जाग्यार आमचे अन्याय झाले, जे जाग्यार आमचे फसवणूक जाले, चिड्डुबाचे माटोबाचो प्रयत्न सरकार केल्लो आसा। हो प्रत्येकाच्या गांवागांवांत, तालुक्या पंचायती लेवलच्या वाड्या घरान पावतले। 25 मेक जाल्ल्या प्रेरणा दिसाचे कार्यावळी उपरांत घडिल्ल्यो घडणुको विचारात घेतल्यो जाल्यार हे आमच्या आड रचिल्ले सुडाचे राजकारण आशिल्ल्याचो आरोप एसटी फुडारी प्रकाश वेळीपान केलो। पूण हे खातीर सरकाराक जबाबदार धरपाक तो फाटीफुडें जालो। फुडाराक आपूण भाजपा वांगडा आसतलो की ना तेवूय तांणी स्पश्ट केलें ना। मराठा समाज आणि उठा संघटनेचे घातलेली जी बंधन आसात ती सरकारान ताबडतोब काडची आणि हाका लागून आज जशें आमचे बाब विश्वास गावडेन म्हणले की आमच्या भुरग्यांक एसटी सर्टिफिकेट घेवपा खातीर आज प्रॉब्लेम जाला, बंदी घातला, ती उठोवची। उठा संघटना ही सुद्दां जे आज निर्बंध घातलात ते निर्बंध आमकां मिटींग घेवपाक मेळना, आमकां बॅनर लावपाक मेळना, आमकां कॉरस्पॉन्डन्स करपाक मेळना। आमचे खूब अशे कॉरस्पॉन्डन्स प्रायम मिनिस्टर लेवल, आमचे दिल्ली लेवलाचे आमकां कॉरस्पॉन्डन्स करपाक जाय आसले। अनेक इश्यू आसात, रिजर्वेशन आसा, बाकीच्यो आसात, जे कितें घडटा ते गव्हर्मेंटान नजरे हाडटले। खंयची संघटना आनी खंयचें ऑर्गनायजेशन आसा? इट्स द ओनली ऑर्गनायजेशन विच इज फायटींग फॉर द कॉज ऑफ द ट्रायबल पीपल। तेव्हा स्टॉप जाल्लें आसा। वी वॉन्ट इट इमिजिएट शूड बी लिफ्टेड दॅट बॅन जे घातलो ते। 25 मे साकून सिरीज ऑफ ज्यो घटना जाल्यो ते पळयात। 25 मे आमी उलयले आनी ते फोरम आसले ट्रायबल लोकांचो प्रेरणा दीस। ताणें उलयलें म्हणून किंवा मागीर ताचें निमित्त धरलें की करप्शनाचे आपल्या गव्हर्मेंटाचे उलयलें म्हणून ताका काडलो। काडले नंतर रोखडेच आतां आमचे गेल्ले इलेक्शन चॅलेंज केलें कांय घटकांनी, कांय भावांनी। तें ऑगस्ट 2024 आसलें। इन्क्वायरी चलता, ओके, मेक इन्क्वायरी, पण 27 जुनाक त्या गोमंतक गौड मराठा समाजाचे निर्बंध घालता आणि 1 आठवड्या भितर 4 जुलैक परत दोनूच हियरिंगांचे अशे कितलीशी पेंडींग आसात। ह्यो 3 घटना कितें सांगता? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।